बागीवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, तुमचे भितरलो कोणूय एकलो दुसऱ्या लागीं विवाद करीत जाल्यार तो नीट करूंक घेवंक देवान पवित्र केल्ले भक्तांक सोडून अधर्मी मनशां फुडें कसो वेता. देवान पवित्र केल्लीं मनशां ह्या संवसाराची नीट करतलीं म्हूण तुमी नकळत. तुमी ह्या संवसाराची नीट करतल्यात जाल्यार हे किरकोळ विवादांची नीट करूंक तुमी पुरती न्हय. देवदूतांची पोरयान आमी नीट करतल्या म्हूण तुमी नकळत. म्हणटच हे दिसपट्टे तोंट्यांची नीट आमच्यान करूंक जायना. तुमचे मदें असले खोटले उत्पन्न जातात तेन्ना नीट करून घेवंक पवित्र सोबेंत कसलेंच मोड नासलेल्या मनशा सोडशी तुमी वेतात. तुमकां लॉजीक घालूंक हें तुमकां सांगता. भावा भयणी मदें उत्पन्न जाल्लो खोटलो सुटावो करूंक तुमचे मदें एकूय जाणार ना जाल्ले भाशेन एक भाव दुसऱ्या भावाक न्यायसोबेंत उबो करता आनी अन भावार्थ्यांक नीट करूंक लायतात. तुमचे मदें नीट करचे खोटले आसात तेंच एक वायट. तुमी ओनीत सोंसल्यार अदीक बरें न्हय. तुमकां नागोवंक दिल्यार अदीक बरें न्हय. पूण पुरतेंच ओनीत आनी नागवण तुमीच करतात आनी तेवूय बी तुमच्याच भावा भयणी. देवाचें राज खोटे मनशांक मेळचें ना म्हूण तुमी नकळत. तुमी फसो नाकात. पोजडी कुड्ड्या देवांक बोसतात तीं पोरद्वारी कामचारी आपल्याच लिंगाच्या मनशा कडेन पोजडे पातक करपी चोर आपस्वार्थी बेबदी अपमान करतात तीं नागवण करपी असलीं मनशां देवाच्या राजाची दायज जोडची नात. तुमचे मदें असलीं थोडीं मनशां आदीं आसलीं, पूण आतां सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा वरवीं आनी आमच्या देवाच्या आत्म्या वरवीं तुमी स्नान घेवन नितळ पवित्र आनी प्रमाणीक जाल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेंत गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत तुवो आनंदान उल्लासूं. जबाब. आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारा ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरचेक मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब. आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोले जोयतान भोक्त संतोश भरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोडपटून ताची स्तुती करूं. तांच्या ओंठांचेर आसूं देवाची वाखाणणी. तातूंत तांच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी बोडवीक. जबाब. आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. सोमी म्हणटा, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं. तोखतात तसलीं फळां. Soy सर्वेस्परा, soy
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करूंक ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडटूच ताणें सिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक वेंचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवय दिलें. ते हे: शिमाव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, माथ्यो, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी हुर्बिवंत म्हणलोलो सिमाव, जाकोबाचो पूत जुडास, आनी घातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मोळार रावलो. थंय ताचे सिसांचो व्हड जोमो एकठांय जालो आनी जुदया, जेरुसलेम दर्यादेगेचे तिरा सिदोना तावन ताचे उतर आयकूंक वो आपले पिडे रोगांतलो बरो जावंक आयलोलो पुष्कळ लोक जमलो. आनी मेले आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरीं जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरीं करतलो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानीये. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आयज जेजू आपल्या लागशिल्ले सिसांक 12 जाणांक वेंचून काडटा. जेजूचे जायते शीस आसले, पूण ताका जाय आसलोले 12 लागशिल्ले शीस जे ताचे देवाचे राज परगटपाचो वावर फुडें व्हरतले. शिसां मदें 12 फुडारी कशे तो तांकां वेंचून काडटा आनी नेमता. हे लागशिल्ले शीस ताका कित्याक जाय आसलोले ताका सांगात दिवंक. मार्कू शुभ वर्तमानान 3:14 आमकां हें सांगता. आतां सांगात दिवप होचो अर्थ आमी 2 तरेन समजूंक जाता. पयलें म्हणल्यार तांकां ताणें वेंचून काडले आपले इश्ट जावंक. दुसरें म्हणल्यार जेजू आयच्या आधुनीक काळार जियेल्लो जाल्यार तो कितलींच पुस्तकां बरयतलो आसलो. पूण ज्या काळार तो जियेलो हे ताचे शीस जावन आसले ताचे पुस्तक. उपरांत ताचे जिवीत जावंक पावलें जेजूचे जिवें पुस्तक. जेजून आमकां दर एकल्याक आमच्या बावतिस्मा वरवीं वेंचून काडल्यांत आपले लागशिल्ले सीस जावंक, आपणाक सांगात दिवंक, म्हणल्यार आपले इश्ट जावंक आनी ताच्या उतराचे जिवे पुरगटणार जावंक. तर आमचें जिवीत जावन दी जेजूचें एक जिवें पुस्तक दुसऱ्यांक वाचूंक, नियाळूंक आनी आपलें जिवीत बदलूंक.